क्रिस्ताताय मोगाच्या बाबा भयणीनो, मानिवंत आग्नेल सगल्यांक दोयालयाचो नमुनो. Venerable Father Agnello, a model of compassion. आमी सगलीं देवाचीं भुरगीं. आमच्या कुडीचो आनी आत्म्याचो फावो तो आमी परामूस करूंक जाय. आमी सगल्यांनी आयकलां. We have heard about passion. But when someone grows in compassion, he becomes children of God. The children of God are passionate. But when their passion grows into compassion, देवाच्या भुरग्यांचें रूप ती दाखोवंक पावतात. ल्हानपणी तावन वाडटना ही उतरां हांवें आयकल्यां. तो सामको बापायचो, तें सामकें आवयचें. ती सामकीं शामायचीं. आमी देवाचीं भुरगीं कशीं देवा भाशेन जावंक आमकां एक हुस्को आसूंक जाय. If today Father Agnello is a model of compassion, then he knew his catechism well. तो आपली दोतोन बरे भाशेन जाणो आसलो. आनीक आयज जें हांव तुमकां कितें सांगूंक सोदतां ती पवित्र सोबेची शिकवण. पवित्र सोबेक 14 मुखेल दोयाल कोरन्यो तांणी त्यो दाखयल्यात आपल्या भुरग्यांक की 7 कुडीच्या फायद्याच्यो दोयाली कोरन्यो, 7 आत्म्याच्या फायद्याच्यो दोयाली कोरन्यो. आतां कुडीच्या फायद्याच्यो दोयाली कोरन्यो कितें? जें आमचें कुडीचें परामूस करता. भुकेल्ल्याक जेवण दिवचें, तानेल्ल्याक पियोवन दिवचें, विंगल्यांक न्हेसूंक दिवचें, पडदेसांक बिराड दिवचें, पिडेवंतांची भेट करची आनी तांची खबर घेवची आनी तांकां जाता तो आदार दिवचो. बुणकुणींत आसलेल्यांक भेट दिवची. आनी 7वें म्हणल्यार कुडीच्या फायद्याची दोयाली कोरनी मेलेल्याक मातयेक लावची. आतां हें कोण कोत्ता? तो आपल्या कुडीच्या पोसोणांक आनीक हेरांच्या पोसोणांक तो कोत्ता. तो आपल्याक खुरपा जोडटा आनीक दुसऱ्यांक सांबाळून व्हरता. आतां आत्म्याचो पोसण करता आसतना पवित्र सोबा आनीक 7 वस्तू आमकां सांगता. त्यो म्हणल्यार पेल्याक बरी बूद दिवची, नेणाऱ्यांक शिकोवचें, चुकलेल्यांक निटायेर हाडचें, दुखेस्तांक बुजवण दिवची, ओकमान करतेल्यांक भोगसुचें. पेल्याची ओसोकताय सोंसणीकायेन भोगची आनीक जिव्या आनीक मेल्ल्या पासत मागचें. पाद्र आग्नेल सगल्यांक दोयालायेचो नमुनो जालो जाल्यार तो आपली दोतोन बरी जाणो आसलो. आमी खंय चुकता म्हणल्यार आमकां थोड्यांक उगडासूच आसना. आत्म्याचें पोसण करतना, कुडीचें पोसण करतना ह्यो 7 दोयाली कोरन्यो आसात. आनीक 7 आनीक 7 जावन मुखेल दोयाली कोरन्यो 14.
आयच्या पयल्या वाचपांत जी इसायास प्रवाद्याची उतरां आमी आयकल्या ती आमच्यांनी दोन भागांनी वांटूंक जाता. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा, ताणें म्हाका अभिशेक्त केला. कित्याक अभिशेक्त केला? गरिबांक बरी खबर दिवंक पयलें. आतां आमचे मदें जायते आर्थीक रितीन ग्रेस्त पूण आत्मीक रितीन गरीब, आनीक जायते फावटी आत्मीक रितीन ग्रेस्त आनीक आर्थीक रितीन गरीब. गरिबांक बरी खबर दिवंक, कैद्यांक सुटका फावो करूंक. कोण बोणकोणीत आसा तेच कैदी न्ही, आमच्या असोक्तायेचे गुलाम आमी, आमच्या सोयंबाचे गुलाम आमी, आमच्या चिंतनाचे आवंड्याचे गुलाम आमी. कुड्ड्यांक पोत्तून नदर दिवंक. आमचे मदें जायतीं जाणां आसा सोयंबान तांकां दिश्टी पडना, पूण जायतीं जाणां आसा तांकां दोळे आसून पासून दोळे नासलेल्या भाशेन तीं जियेतात. चवथें, सर्वेस्पराचो कुरपेचें वरोस परगट करूंक. आतां आमी देवाचीं भुरगीं कशीं तुकलावन घालीत जाल्यार, उजोत वाडयत जाल्यार, कोण म्हणटा पिन तोपीत जाल्यार, तातूंत आमी देवाचीं भुरगीं कशीं जावंक शकता? एकामेकाक भावार्थाच्या उतरांनी, बोरमाशाच्या उतरांनी, सेवे चाकरेच्या मनोभवान, सर्वेस्पराचे कुरपेचें दीस येवचे आसा ते आयल्या ते सोजमून घेवन एकामेकाक भावार्थाची संवाद आनीक उलोवप करून देवाचीं भुरगीं कशीं आमी जिवंक जाय. ताच्या जोडटेचो दीस परगट करूंक पवित्र सभा आमकां 4 स्वतां सांगतात. जिवीत, मरण, जोडटी, सोर्ग, ओइफेन. जोडटी म्हणना फुडें कोणाक तें बरें दिसना. दुसरो भाग ताणें म्हाका धाडला. पयलो भाग सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा, गरिबांक बरी खबर दिवंक, कैद्यांक सुटका परगट करूंक, कुड्ड्यांक परतून नदर दिवंक, सर्वेस्पराचे कुरपेचें वरोस परगट करूंक आनी ताचे जोडटेचो दीस परगट करूंक. हें सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. ताणें म्हाका धाडला. कित्याक? दुखेस्तांक बुजवण दिवंक, गोरबा सुवातेर तांकां फुलां माळोवंक, कोंती दुखीचें आवरण काडून बोरमाशाची आनी भावार्थाची न्हेसोवन तांकां न्हेसोवंक, तांच्या माथ्यार तेल घालूंक, न्हय माती आनीक चिकोल. वो आमचें फर्मोण. मोन मोडलेलीं, मेंगी जाल्लीं, जीव सोडलेलीं, जिवाची वीट आयिल्ली, तांकां सांबाळूंक, तांकां उत्तेजन दिवंक, तांकांय देवाचीं भुरगीं कशीं जागोवंक ताणें म्हाका धाडला. आनी हे दुसरीं 5 जीं आमी वाचता त्यो दोळ्याली करन्यो. शुभ वर्तमानान सोमयान 72 जाणांक नेमले आनीक ताच्या नांवान, सोमयाच्या नांवान तांणी दुसऱ्यांक तयार केलीं. जेजू आमकां विंचता, नेमता, आपले सहभागली कशे ताच्या मिसावांत आमी मिसळ जावंक. आतां संवसाराचेर ताणें विस्त मारली आनीक म्हणूंक लागलो पीक खूब पूण वावराडी थोडे. पिकाच्या दोनया लागीं मागात.
आमचें काम मागपाचें, दोनयाचें काम दिवपाचें. देव आमच्या बऱ्याक वावुरता. ताचे लागीं जायना तसलें कांय एक ना. तो सगळें सांबाळटा. वर्तमानान 5,000 लोकांक तांची बूक मारचे आदीं ताणें शीस ताचे सरशीं धांवन आयले आनी म्हणूंक लागले, धाड तांकां. ह्या इतल्या लोकांची बूक मारूंक आमच्या लागीं जावचें ना. जेजू आपूण कितें जाणा, आपूण कितें करतलो तें जाणा जावन तांकां म्हणटा, तुमी कितें दियात. तांचे चुचुरे तो कोत्तात ह्या लोकांचे आनीक एक मिलाद करून तांची बूक मिटयता. फामिलीचे वयर उलयता आसतना जेजू वेंचीक पुताची खबर सांगता. एक बापूय आसलो, 2 पूत आसले. व्हडलो पूत बरो, दुसरो पूत आपल्या वाद्याचो, घर सोडून वेता. पूण बापूय ताची वाट पळयता आनी आयिल्ल्या वेळार ताका पोत्तून घरांतलो भायर धुकलना. ताचे चुचुरे कोत्ता, ताका सांबाळून व्हरता. शुभ वर्तमानान जेजू बऱ्या सामारियाकाराची वोपार सांगून तो म्हणटा, पळय, एक मनीस जोखमी जावन पडलेल्या वेळार लेवीत त्या वाटेन पास जालो, याज्ञीक त्या वाटेन पास जालो आनी सामारिकार त्या वाटेन पास जालो. आतां सामारिकार देवाच्या विंचून काडलेल्या मदें न्हय, पूण बरें कर्तूब तो करता, बरो पेलो तो जाता. दुसऱ्या धर्माच्या देशांच्या लोकांक आमी जेजूचो मोग आनीक बरेपण फावो करुया. आमी जायते फावटी ह्या दिसांनी रेफ्युजीज एंड मायग्रंट्स तांचें आयकता. तांकां आमी सांबाळून व्हरूंक वावरूंक जाय. क्रिस्तांव मोगाच्या बाबा भयणीनो, चुचुरें म्हणटा आसतना म्हाका दोग कुड्ड्यांची उगडास येता. आतां जेजूक पळयना फुडें ते म्हणटा, जेजू दाविदाच्या पुता आमची काकूत कर. ती दुसरी सगळीं म्हणटा, उगी राव, कुड्ड्या पाड पडलेल्या. पूण ते उगी रावनात आनीक ते म्हणटा, सायबा, तुका जाय जाल्यार तुज्यान म्हाका बरो करूंक जाता, आमकां दिसोशें कर. जेजू तांच्या दोळ्यांक हात लायता आनी म्हणटा, बरो जाव. कोड फुटलेल्यांचे तो चुचुरे कोत्ता, समाजान भायर आयलेल्याचे चुचुरे कोत्ता. पूण दोयेलपणाचेर नियाळ करता आसतना म्हाका आनी एका गोडणेचो, त्या विधवेचो उगडास आयलो. तिचो पूत मेला, तिका पुरूंक ते वतात. ती दुखां घडयता. तिणें जेजू लागीं मागूंक पासून ना. जेजू तिचें मन सजमता, दुखां पळयता आनीक पालकी आडायता, ताका जिवो कोत्ता आनीक तिका ताच्या हातान दिता. क्रिस्तांव मोगाच्या बाबा भयणीनो, असलो आमचो देव. जाय तें आमी मागलेलें तो दिता आनीक मागूंक नासलेलें पासून तो आमच्या बऱ्याक वावुरता. आमी देवाचीं भुरगीं कशीं, गुडेक आमकां सांगूंक ना जाल्यार आनी आमकां खबर आसा जाल्यार आमी बरें करीत वचूया. आयज आमी हो दीस पिडेवंतां पासत भेटयला. तुमकां कितें दिसता, सगळीं पिडेंत आसा तीं, कश्टवतात तीं पातकाक लागून? पळय, थोडीं खरेंच पातकाक लागून, पूण थोडीं सरवणेक लागून
आनीक तुमचे मुखार हांव सिस्टर फाउस्टीन धरतां. बरी माद्र, दुसरी माद्र तिका म्हणटात फाउस्टीन, तुजें मागणें आयकोच ना. कितें तरी आहा तुजें पातोक तुका हे पिडेंतलो भायर सरूंक दिना. सिस्टर फाउस्टीन तांकां म्हणटा पळय, ताणें म्हजो मोग करूंक तो कश्टवलो, ताचो मोग करूंक हांव कश्टवतां. आमच्या घरांनी जायते फावटी बरीं मनशां पिडेंत पडटा तेन्ना एक सोरमणेची येवजण, तांचे पिडे वरवीं जायती कृपा ह्या संवसारांत देंवत 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 आसा. आनी आपासत सांत पावलू म्हणटालो, हांव म्हजे कोश्ट सोमयाच्या कोश्टांक एक करून ते बापाक उबारतां. जावं जिवीं जावं मेलोलीं आमी सगलीं सोमयाचीं. पाद्राक नेल दोयालपणान आनीक दोयालायेन वाडलो जाल्यार पवित्र सभेचें मौन, देवाचो हुस्को आनीक प्रमाणीकपण, ही तीन वस्तू एक जावन तो दोयेलायचो फोलेर जालो. पवित्र सभेचें मौन आमकां आसूंक जाय. देवाचें काळीज आनीक आमचें जिवीत देवाच्या भुरग्यांचें. हीच कृपा आमकां मागता आसतना उगडास आमी धरुया. पिडा पातकाचें कारण, पूण सगलीं जाणां जीं पिडेन कश्टवतात पातकाक लागून न्हय, पूण तीं जावन आसा सोरवणेचीं हातयारां. आनी तांची सेवा करता आसतना आमकां पुण्य आनी कृपा जोडुया. बऱ्या उतरांनी तांकां सांबाळून व्हरुया. तांची सेवा करतल्यांक आमचो तेंको आनी आदार आमी दिवुया. कित्याक आमी सगलीं देवाचीं. आमी जियेतांव जाल्यार सोमया पासत जियेतांव. आमी जियेतांव, आमी भोंवतांव, आमी आसांव जाल्यार ही देवाची मांदाबोड, ही देवाची येवजण.